आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. आनी हे परी नमस्कार करतना आमची सगळीं चिंतनां, आमची भावना, आमच्यो आठवणी, आमचे अणभव बरे न्हय आसलेले वायट भावनांनी भरलेले हें सगळें जेजूच्या पांयाशी ताच्या जिवितांत आमी समोर पळोवया. तो आमचो मोग करता आनी आमचें सगळें भितरलें जिवीत आपणायता आनी आमकां तो सुटका दिता. कित्याक ताणें आमचे पासत आपलें जिवीत आनी रगत वारयलेलें आसा आनी हे परी ताणें आमकां सुटका दिल्या. ही सुटका आमी आपणावया आनी अदीक आनी अदीक भितरल्यान निर्मळ पवित्र ताचे सवेन जावया. आतां ताचेर आमचे दोळे लावन हें गायन आतां आमी म्हणया. ओय जेजू, म्हजें काळीज तुज्या काळजांत घालून तुज्या बरेपणांत तें पेटय. पयल्या स्तोत्रांत तूं आमकां अशें म्हणटाय, जो मनीस नश्ट्याची बूद घेवन चलना वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरेंच भागी.
सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. व्हांवत्या व्हाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा पोरमोणे जातात फळां आनी कदींच बावन पडना ताची पावण. असल्या रुखाक व्हरी तो मनीस, सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. पूण नोश्ट्या मनशाचें दुबावीण अशें न्हय तें कोण जाणोय. व्हांवत्या वाऱ्यान उबून वेत्या तसले पोल. जोडटेच्या दिसा नोश्ट्या मनशाक आसचो ना थारो, बऱ्या मनशां बरोबर पातक्यांक मेळचो ना जागो. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्ट्यांची वाट निसणटणांक पावयता. जेजू, तुजो मोग हांव आतां नियाळटां. तुजो मोग मीत मेर नासलोलो. तुवें आमकां सांगलां, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. तुजो मोग अणभवूंक ही म्हाका तुवें आतां संदी दिल्या जेजू. तुज्या दोळ्यांचेर म्हजे दोळे लावन तुजी कृपा म्हजे काळजांत जागोय आनी तुजो मोग म्हज्या काळजांत पेटोय जेजू. हे परी तुज्या मोगान हांव तुजो आनी तूं सगल्या बरोबर जियेतेल्यांचो हांव मोग कोत्तलों जेजू, मोग कोत्तली जेजू. आनी हाका लागून म्हजे पासत हांव मागच्या आसतना आनी दुसऱ्या पासत मागोंक लागता, कित्याक तुजें सोबें तीं आसात आनी हांवूय तुजें सोबें आसा. तुजें सोबें आमचो एकवट आसा जेजू. तूं म्हजें सोबें ताचो मोग कोत्तलोय आनी हे परी म्हाकाच तूं सगळें भोवरेपण फाव कोत्तलोय म्हणून म्हाका खात्री जालेली आसा. तर हांव ही सुरवात कोत्तां सगल्या म्हज्या घरच्यां पासत तांकां हांव तुजे सरशीं एकवटायतां
प्रत्येक सुस्कारांत सुस्कार भायर सोडटना तांकां तुज्या ताब्यांत कोत्ता आनी सुस्कार भितर घेतना म्हजें सोवें घेता खरो पूण तांचें सोवें घेवन तांकां तुका एकवटायता. तांची कूड, तांचें मन, तांची भावना, तांचो आत्मो तुजे वतीन कोत्ता. जंयसर तीं कश्टावतात, दुखींत आसात, पिडेंत आसात, तें सगळें तुजे वतीन करून तूं तांकां सुटका दी. तुजी पिकोवणी तांकां लाबूं. तुजे गोठायेन ती भरून येवं आनी तुज्या मोगान दुसऱ्यांचो मोग ती करूं. हे परी तांचें परिवर्तन जावन ती आपल्या पासत जेवची नात, कश्टवची नात, पूण सगळें जें ती अणभवतात तितलें तुका ती दुसऱ्यांच्या साल्वसांवा पासत ओपून दितली. आनी हे परी तांचे खरीच ती उबारून तुज्या फाटल्यान चलोंक लागतली. ही कृपा तुवें तांकां दिल्या म्हणटच आमी तुका सगळीं जाणां आर्गां दिता आनी आमी बरोबर दुसऱ्या पासत आतां मागूंक लागता. आमच्या शेजाऱ्यां पासत कोणूय ती जावं, हिंच्याय धर्माची, हिंच्याय कातीची, हिंच्याय जातीची, आमच्या फिरगोजकारां पासत आनी आमच्या फिरगोजीच्या परिसरांत जीं जियेतात सगळीं जाणां आमची भाव भयणी ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक लागून भिरांतीन जियेतात. थोड्या जाणांक कोरोना व्हायरस जालेले आसा, थोड्या जाणांक पिकोवणी मेवलेली आसा. ह्या सगळ्या जाणांक तुज्या वतीन कोत्ता जेजू. अजुनूय फुडें वचोन सगळ्या आमच्या गोंयकारां पासत, आमच्या भारताच्या लोकां पासत, आमच्या संवसारांत आसलेल्या भाव भयणी पासत तुका तांकां एकवटोन तांकां तूं बरेपणान दवर म्हणून तांचे पासत आमी मागता.
आमकां सोर्गींचो उणो दिलोय. सगळ्या स्वादाचो उंडो तो. मागुया. देवा, एका अजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. Page number 5, 8, 10. देवा मुखार उबो रावच्याक आमची मोदल्या फावो कोणा. देवा मुखार उबो रावच्याक आमची मोदल्या फावो कोणा. फावो नासता फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासता फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी सुंकरार मानता, पाळटा आनी जेजूच्या काळजांत आमी रावंक आशेता. आतांच आमी वेळ सारलेलो आसा जेजू बरोबर. तो ताणें आमकां हो अणभव दिलेलो आसा. तो त्या अणभवांतल्यान आयज आमी ह्या मिसान वांटो घेतना आमी एक मनांत हाडया. जे सगळे ताचे सवें रावतात तांकां तो सदांच राखता आनी सांबाळटा. आयज आमी तांबडी वस्त्रां घातलेलीं आसा, तर हे माडतीर तिसऱ्या शेंकड्यांतले सांत दिनीज, एलिथेरियस आनी रुस्तिकूस हे बिशप आसलेले. ते इटालियाचे, तांकां फ्रांसाक धाडलेले. फ्रांस तेन्ना क्रिस्तांवपण नोको आसलेले. हे थिंचूर गेल्या उपरांत तांचे देखी प्रमाणे आनी उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान ताणें जेजूची ओळख त्या लोकांक दिली. आनी तांकां दिता आसतना ते तांकां मानले, ते क्रिस्तांव जावंक लागले. पूण रोमचो पातशाय वालेरियन आसलेलो पळय, ताका ते मानले ना. तो तांकां प्रिजांवांत घातले आनी मागीर तांकां तकलीच कातरून सेन म्हणटा पळय त्या नदींत उडयले. आमचो पळय मांदोवी, जुवारी हे भाशेन हांगसर हे नदयो आसात. त्या प्रमाणे थिंचोरूय फ्रांसाक ती नदी आसा एकदम फामाद. थिंचोर तांकां मारून उडयल्या उपरांत तांची कुडी काडून थिंचोर पुल्ल्यो त्यो. आनी थिंचोर एक व्हडली इगोर्ज बांदलेली आसा. आनी एकलो जुआंव लेओनार्दी म्हणून, तो जेन्ना बागयोन फ्रांसीस शावियर गोंयांत येवंक ताणें सुरवात केली 1541 वर्सा, त्या वर्सा ताचो जल्म जालो. तो एक एकदम देवस्पणी भुरगो कसो आसलेलो. आनी
पाद्रीपण जावंक पाद्रीपणाक शिंकतना तो एका फार्मसीन काम करतालो, डायग्नोस्टिशन कसो, म्हणजे रगत बातोवपासून आनी म्हण तूं कोण आयले जाल्यार तेन्ना ते कंपावंडर आसताले ते भाशेन तो वखदां दितालो. आनी मागीर पाद्री जाल्या उपरांत हे भाशेन तो लोकांचो परामर्श करूंक लागलो. वय हें करतालो, मीस भेटयतालो, पूण सगल्या तांच्या लोकांक तो खूब वावुरतालो तांकां बरी सावद कुडीची दिवपाक आनी ओत्मीकूय. हे परी तो जियेतना ताणें खूब वावर रोमांक केलेलो आसा. प्रोपगंडा फिदे म्हणून एक संस्था आसा जंयसर पाद्रींक मिशनार कशें धाडूंक तांची तयारी जाता. थंयसर ताणें खूब वावर केलेलो आसा. हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत देवा पासत भेटयलें. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी कसलें आमचें जिवीत जियेता? आमकांय घरा खूब पाटी जेजूच्या बऱ्या करण्यांचे साक्षी जावचे पडटात. दुसरी घोडीक बरें करिना, पूण आमी थांबोन आसतना जेजू एकवटन कोत्ता, पूण केन्नाय केन्नाय चुकल्या तर आमी आमच्या पातकांची दूख धरया. हाची वाचपां आमकां खूब शिकयतली. तर ताच्या आदीं आमचें कुसुयेंस नितळ निर्मळ करूंक हें मागणें आतां आमी बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. आमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत दवरून ह्या आतां मागणी आतां देवाक उबारुया. देवा आमच्या तारोका, ओ क्रिस्ती लोकांक तुजे मोहिमेची खबर परगटूंक भाग्योन देनिसाक आनी ताच्या सांगात्यांक तुवें धाडले आनी कोश्ट दोग सोंसून मोरोपर्यंत थीर रावूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां घोट केले. तांची देख घेवन संवसार दिता त्या सुखाक पाट करूंक आनी भिरांतीवेन तांचे दुस्मानकायची बेपर्वा करूंक आमकांय त्याच पवित्र आत्म्यान भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. बागिवोन पावलून गालासियेकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, भावात दवरला तींच मनशां आब्राहामाची सोनसोत म्हूण तुमी समजूचें. भावाता उदेशी देव विदेशांक प्रमाणीकपण दितलो म्हूण आदींच पळयोवन पवित्र पुस्तकान आब्राहामांक शुभ वर्तमान अशें फुडेंच गोमयलें. सगल्या राष्ट्रांक तुजे उद्देशी आशिर्वाद मेळटलो. म्हणटोच जीं भावातांत चलतात तांकां भावाती आब्राहामा बरोबर आशिर्वाद मेळटा. सुमतीच्या कायद्यांचेर विस्वास देवतात तितलीं शिराप पडलोलीं, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, जो कोण सुमतीच्या पुस्तकार बरयल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा सदांच पाळिना ताचे शिराप पडूं. कोणूच सुमती उद्देशी देवा मुखार प्रमाणीक जायना म्हूण सांगचें लागना, कित्याक प्रमाणीक मनीस भावाता वरवीं जिवीत जोडटलो आनी सुमूर्त भावाताचेर दवरलोली ना, कारण अशें सांगलोलें आसा, ह्यो आज्ञा पाळटा तो मनीस तांचे उद्देशी जिवीत जोडटलो. आपुणूच आमचे खातीर शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां सुमतीच्या शिरापांतलीं सोडयलीं. तर
अशें बरयलोलें आसा, लांकटार उमकोळटा तो मनीस शिराप पडलोलो. क्रिस्ता जेजू उदेशी आब्राहामाचो आशिर्वाद विदेशांक पावचे खातीर आनी बासायलोलो आत्मो भावार्था उदेशी आमकां मेळचे खातीर अशें घडलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. म्हणुया, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिन वाजता. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरतीं, तांचेर संतोसतात तांणी ती नियाळची. सबाब, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. मोहिमेवंत देवान केलां तें सगळें लोकलोकीत पोरजोळीत. ताचें प्रमाणीकपण बाळटा तोखता सदांकाल. आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलोलो. सबाब, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपली भोक्ती करतल्यांक तो जेवूंक खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनांत दवरता. राष्ट्राचें दायज आपले पोरजेच्या हातांत घालून आपल्या कर्तुत्वाचें तिका बोल दाखयता. जबाब, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. उद्गार. सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सोमी म्हणटा, आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलों. सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेलझुबूल देंवचाराच्या प्रधाना उदेशी हो देंवचार काडटा. हेर कोण कोण जेजूची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागतालीं. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें, दोरयेक राज दोशी जावन आपणाचेर झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी गोरार गोर मोडोन पडटलें. म्हूण सोयतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें. तर बेलझुबाचे पदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेलझुबाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटच तेच तुमचे नीत करतले. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावलेंशें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस हात्यारां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारोयत तेन्ना ज्या हात्यारांचेर तो पातयेतालो ती सगळीं काण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागाना तो म्हज्या आड आसा आनी म्हज्या बरोबर पुंजयना तो शिंपडायता. मेळो आत्मो मनशेवेलो भायर सोदतोच तो सुक्या सोद्या विसव सोदीत भोंवता आनी आपणाक विसव मेळना जावन तो म्हणटा, हांव भायर सरलोलों त्या म्हज्या घरा हांव परत वेतलों.
आनी थंय हे जाल्यार तें झाडलोलें आनी नेटोयल्लें ताका मेळटा तेन्ना तो वचून आपणावून नॉश्ट आनीक 7 आत्मे आपणा सांगाती घेवन येता आनी भितर रिगून थंय तें आपलें ठिकाण कोत्ता आनी त्या मनशाची मागिल्ली दोशी आदले परस पाश जाता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आयज खूब समजोवपाक आसा, पूण थोडेंच आमी समजोया. म्हाका एक दीस एक दादलो रडोन सांगूंक लागलो, फादर, म्हाका पॅन्क्रियाटीक कॅन्सर जाल्लो. हांव बागेवन फ्रांसीस शेवेराशी धांवन आयलो, कित्याक म्हजो विस्वास ताचेर आसलो आनी हांवें मागलें, सायबा, जेजू कडेन माग आनी म्हाका पिकोवणी दी. पूण म्हजें ऑपरेशन हांव आसलेलें, म्हजे सारकेच आनीक थोडे लोक आसलेले, तांकांय तोच कांक्र जाल्लो. पूण म्हाका 12 वरांचो म्हणून तूं 12 वरांचें ऑपरेशन जालें आनी तें जाल्या उपरांत दोतोर सारके थकलेले. पूण तें हो जाप जालें कित्याक ऑपरेशन जाल्या उपरांत हांव रोखडोच बरो जावंक लागलो. बाकीचे तें तशें जावंक ना ताका. मागीर म्हाका दिसलें म्हज्या भावार्थाक लागून जेजून म्हाका पिकोवणी दिली बागेवन फ्रांसीस शेवेराच्या मागण्यांतल्यान, विनंतींतल्यान. हांव सदांच मागतालों, सायबीण माय, म्हाका पिकोवणी दी, म्हजो भावार्थ गोड कर. हाचे पयलें वाचप आमकां तेंच सांगता. आब्रामांक म्हळ्यार तेन्ना ताका सुमृतीचें कांय कळोंक नासलेलें. देवान ताका आपयलो, तो भावार्थान गेलो, विस्वास देवाचेर दवरलो ताणें. आनी सगळीं जाणां जीं देवाचेर विस्वास दवरता तीं आब्रामाची संसद जाता. भावार्थान तांकां देव फुडें व्हरता. आतां सुमूर्त आयली म्हणटकीर कितें जाता, थोडो लोक सुमूर्ती प्रमाणें आपलें जीव सारूंक लागता. आनी सुमूर्तीन कितें सांगलां, तूं तर सुमूर्त पाळ्ळी नाय, तुजेर शिराप. जो कोण खुर्सार रुकार उमकोळटा ताचेर शिराप. म्हणटत पळयात, जेजू खुमसार उमकोळटा पूण तो निश्कलंक, ताणें पातक करूंक ना. आनी ताणें कितें केलें, सगळीं जाणां पळय आमी सुमूर्ती खाल आसां आनी पातकान जियेता, कित्याक आमकां सुमूर्त पाळूंक जायना आमचे वस्तुंकी. ताणें हें सगळें पातक आमचेर आपणाचेर घेतलें. तो मेलो आनी तो पुनरुज्जीवन जालो. ताचेर तर आतां आमी विस्वास दवरीत, तो आमकां ही सुटका दिता. अशें पावलून आमकां गालेस्करांक बरयल्लें सांगलां आनी आतां आमी तें समजोंक लागल्या. पूण तें आमकां सोंपेपणी समजोवचें ना. आमी पवित्र आत्मो मागया. जेजू पळयात कशे भाशेन वावुरता तो. तें म्हणटा, वो देंवचाराच्या प्रधानाच्या नांवान देंवचार काडटा. आरे पिश्या न्हू म्हणटात. हें कशें जावंक जाता? देंवचार आपल्याच आड वेतलो. पूण तुमी जाणा जायात, देवाचे पदवेन सगळें घडटा. हांव बरें कोत्ता म्हूण तुमी जाणात, पूण कोणाचे पदवेन? देवाचे पदवेन. तर आतां ते तुमकां दोशी धरतलेत. आनी कोण म्हणल्यार संवसारांत आमी व्हडली बोडाय दाखयता, पूण ही बोडाय कसली? जेजू हाचे परस व्हड. आमकां ह्या संवसारांतले बोडायेन चड वचोंक जायना, चड तोगोवना. थोडे उपरांत सगळें काबार जाता. कितलीं म्हूण राष्ट्रां, तांचे राष्ट्र आजून पर्यंत चलयतात, सांगात म्हाका. तें तोगचें ना, कित्याक देवाचें राज तें घोट. हे घोटाय व्हरून देवाचें राज जेजू सगळें व्हडलें. आनी आमी कितें कोत्ता, ताका काडून उडोवंक सोदता, पूण तें काडूंक जायना. हे मेळे आत्मे पोत्तून येतले खरें, पूण जितले ते येतात तितले आमी ताका एकवटान रावया. आमकां कडेन केन्नाय समजोवचें ना, आमी तेच भाशेन मरोन पर्यंत, पूण आमचो विस्वास देवाचेर जेजूचेर घट दवरया. आनी मेलीं जाल्यार आमी जेजू सवें मेलें जाल्यार ताजें सवें आमी जिवें उत्तेल्या.
म्हणून आमकां पावलूनच सांगलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचे हात अशे उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू थांबोन आसतना आमी जाणो की नकळो तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. इतलेंच तर आमी ताका हांगसर हाजीर जायत जाल्यार हें व्हड मागणें, कित्याक हातूंतल्यान ह्या हाजीरपणाच्या मागण्यांतल्यान आमकां सगळें बाकीचें फावो जातलें. म्हजे सोबें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रिगून रावता म्हणून जेजून सांगलां. तर सगळीं आमचीं चिंतनां भावनां बरीं वायट पोजडीं सगळीं ताचेर दवरया आनी तातूंतली आमकां सुटका जेजू दितलो. ताच्या जिवितान बरोवन आमचे मदें शांती, आनंद आनी गोठाय अदीक आनी अदीक वाडत वेतली आनी आमी ताच्या बरेपणान परजळटल्या. तर ह्या वेळार आमी आमच्या संवसारा पासून मागया. सोर पुदेदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगतोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page number 28, C2. आमचे बोले वरदाना निष्कलंकोस दाकारोस दयाल बापा mój mogan tańczy wórwi amka bus dojal baba mój mogan tańczy wórwi amka bus powidrat miał Devulje na nam ci zamskaczam Jezusowy amcoju Deva kalca awocia Jezusowy amcoju Deva kalca awocia. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या भक्तांनी भाग्यवंतांनी आपल्या रोगतान क्रिस्ती भावार्थाक अमोलीक आनी परिसिद्ध साक्षी दिली देखून आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान तीं देणी तुका मानता तसलीं जावं. ह्या योजना वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी आमच्या काळजाचे ओतरेक आमी मागणी तुजे मुखार पावूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा,
सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत देनीस आनी सांगात्यांनी तुज्या रोगत्या साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरोवन तरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक खरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गोट पोर गोटुया. Sumia Jesu tuji moron ami somorom tam. Tuji buno život bon ami porgoto. Tuja enyo ami odrektam. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडोणी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्कोती मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. अनकार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या मागण्यान आमी एक जावया. सुकली आमची तेसां मागणी लोकांक आमी आमच्या काळजांत दवरया आनी बरोबर म्हणया, आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page number 50, D7. Taco maimok, mitme nashilo. Taco maimok, mitme nashilo. Dezata mocha cheka. Liblolo unia ruba. Tane vale bukelia. Piyong dile tanelia. Tane vale bukelia. Piyong dile tanelia. Tazo maimok, mitme nashilo. Tazo maimok, mitme nashilo. घेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सोर बलिश्ट आनी बोमोगाळ देवा, खुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुज्या रोक्त साक्षां उदेशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केली आनी खुर्सात जेजून भेटयल्ल्या योजनांची गोठाय ह्या संस्कारांत तुवें आमकां दिल्याय. हे गोठायेन विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेंत समेस्त मनशाचे सोडवणे खातीर सगळी उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव खर्चूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी दर दिसा आशिर्वाद घेता. दर दिसा जेजूक एकवटोन आसा.
तर आमचें जिवीत सगळेंच बदलोंक जाय. तशेंच आसा जाल्यार कितें तरी भितर आमचें आजून आमी ताका ओपन दिवंक ना. तो दितलो. आमी सदांच ताचे कडेन मागया. तो कृपा आमकां दितलोच. आनी हें सगळें भितरलें आहा तें कोंचून आहा तें काडटलो. ते भाशेन हो आशिर्वाद घेवन आमी सगळे जाणांक जेजूचो मोग जावया. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां एकामेकाचो मोग करूंक धाडटा. देवाचे वडकार भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण्यातल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. Page number 95, F20.